कोयराच्या समस्येचेर आळाबंद हाडपा खातीर वेगवेगळी उपाय येवजण करून लेगीत कोयर कांय कारापूर पंचायतीची फाट सोडिना। पंचायत वाठारांत येवपी दिवचल साखळी रस्त्या कुशीक कुळण कारापूर आनी वाठादेव वाठारांत जाटीये कॉलेजी लागीं सुको आनी ओलो कोयर उडोवपाचे प्रकार घडत आसात। हो कोयर कुसून सध्या वाठारांत घाणी पडल्यात। ह्या कोयराक लागून वाठारांत दुयेंसां पातळपाची भिरांत आसा। कोयर उडयतल्यांचेर दंडात्मक कारवाय करची अशी मागणी थळावे करतात। कारापूर सरवण पंचायती आज सगळीकडे जो कचऱ्याची समस्या आसा सगळीकडे मेन करून आता हायवेची रोड आसा थंय आधार हॉस्पिटल आसा मागीर जे कारापूर तिस्क पुढे सरवण जंक्शन हांगा ज्यो समस्या गंभीर आसा दिवसेंदिवस म्हणजे दिसा दीस हे समस्या वाडत आसा आनी लोक हो कचरो उडोवपाचे काय कशेंच कमी करिना जास्तीत जास्त उडयतात। कोण उडयता कितें उडयता हेजो शोध पंचायतीन घेवपाक जाय। आता फाटीं तेंच्यांनी कितें पंचायतीन उपाय केल्लो जाळी मारलेली काही जाग्यांनी जाळी मारलेली आयज ती जाळी बी थंय दिश्टी पडना आनी गंभीर हेजेर विचार जावंक जाय। हांकां एकदां तेन्ना सीएमान सांगलेलें त्या नंतर काही थोड्या प्रमाणान मातशें कितें हेजेर उपाय केल्ले। आयज हे लोकांक जे लोक उडयता तांकां लोकांक हे कशें धरपाचें हेजेर तेंचे चर्चा जावपाक जाय। हेजेर तेंच्यांनी एक आपले एकामेकाक मेळोन तेंचो विचार करूंक जाय आनी कितें करुया आनी ह्या लोकांक कशें तरी धरपाक जाय कितें करपाक जाय नाजाल्यार तेंच्यांनी एक मनीस सुद्दां तेंच्यांनी आपलो एक हाजेर इतले पयशे जर खर्च करता जाल्यार एक मनीस आपलो एक थंय दवरपाक जाय जेन्ना कचरो एक दवरपाक जाय दिसभर असो दवरपाक जाय। एक म्हयनोभर दवरा तुमी तेंचे पयशे सुद्दां खर्च करून तेन्ना तो मनीस मागीर निदान बाबा कोण कचरो उडयता आनी खंयच्या टायमार उडयता मॅक्झिमम रातचे उडयता तेन्ना एक रातचे बाबा एक 7 ते 10 मिनट सुद्दां जर मनीस दवरीत जाल्यार हे मनीस मेळोंक शकता आनी हेजेर तोडगो निघूंक शकता।